हालीं आमी सगळे पेपरार वाचलें की एक आवयन आपल्या ल्हान भुरग्याक मारलो बिकॉज ऑफ देर फायट्स विथ हजबंड वायफ घोवाच्या भितर झगडी जाली म्हणून भुरग्याचो बळी गेलो हू इज इनोसंट आनी ताका अशें जावंक जायनाशिल्लें इन आय जस्ट डोंट नो हाव मदर कॅन भुरग्यांक मारूं शकता अशें पण हें घडलें आनी कोणा कडसून जालें कोणा कडून जालें म्हणजे ती एज्युकेटेड सामकी सोसायटीचे हाय सोसायटीचे लोक तांणी असो विचार करप की आपल्या भुरग्यांक मारप जस्ट बिकॉज युअर फायट विथ द हजबंड भुरग्याक त्रासान घालपाचें this is because of the immense stress in the relationship of the husband and wife which is अशें आमकां दिसता सो आमी डॉक्टर संदेश चोडणकर आनी आमी डिस्कशन केलें आनी आमकां अशें दिसलें की आय थिंक वी शूड इंटरफियर इन दीस आनी आमी पेरंट्सांक एक हाज्या बद्दल आमी एक सारकें एक पेरंट्सांक म्हणजे आपल्या कशी काळजी घेवप भुरग्यांची प्लस तुमची इंटरपर्सनल रिलेशन हाव यू शूड मेंटेन तुमची फ्रेंडशीप मातशी कशी जावपाक जाय यू शूड बी लायक अ मोर ऑफ अ फ्रेंड्स दॅन यू नो हजबंड वायफ एंड भुरग्या कडेन हाजेर आमी एक अशें डिसिजन घेतलें की आमचें अंदूचें वर्स जें आहा बी कायंड टू युअर मायंड म्हणजे तुज्या मायंडाक तूं कायंड राव डोंट गेट अपसेट विथ ऑल दीस थिंग्स देर आर रेजिलियंट आपूण स्वता कसो ताजेर त्या डिप्रेशनाचेर ओवरकम जातलें हे खुबशे आतां मॉड्युल्स आर अवेलेबल एंड ताज्या खातीर आमी IMA ह्या वर्सा आमी एक तसो म्हणजे मेंटल हेल्थाच्या बाबतींत आमी एक प्रोग्राम केला एक वर्सभर आमी ताजेर प्रोग्राम करतले सो हें आमकां फर्स्ट आतां एक हें घडलें म्हणटकच आमी ताजेर आतां विचार केला वी स्पोक टू द एज्युकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर मिस्टर जिंगडे आनी ताका आमी सांगलें की आमकां टिचर्स आनी हेडमास्टर आनी पेरंट्स जाय पयलीं टू हॅव अ डिस्कशन वीथ अवर कावन्सिलर्स एंड सायकॅट्रिस्ट हू कॅन टेल देम हाव टू हँडल द स्ट्रेस बेटर कंपेर टू आतां हें जालां तशें स्ट्रेस कसो हँडल करप हाजेर एक आमी तांचे कार्यशाळा अशी आमी 20 तारखेक प्लॅन केल्या 20 तारखेक पणजे आमी प्लॅन केल्या फॉर ताणें सांगलां की आपूण सगळ्यांक आपयता वी वॉन्ट टू गो अँड मीट फर्दर अँड स्ट्रेंथन देर 20 तारखेक आमी दनपारां 3 ते 5 पर्यंत पणजे खंय तरी आमी एक हॉलान हें अशें सगळ्या टिचरांक हेडमास्टर मागीर पेरंट्स अशें सगळ्यांक आफोवन एक जाय जाल्यार आमी नॉर्थ गोवा एक सावथ गोवाय करूं शकता एंड देन मागीर आमी अशें डिसिजन घेतिल्लें की भुरग्यांक टिचरांक आनी पेरंट्स दीज आर ऑर्गनायज सेक्टर आहा तांकां आमी एक तांचेर एक मॉड्यूल आमी असो तयार करून तांकां दिवं येता सो दॅट दे कॅन गेट म्हणजे ते स्ट्रेसांतसून ती भायर येवं शकता सो एक नॉर्थ गोवा पयलीं जातली पयलीं नॉर्थ गोवा आमी 20 तारखेक मोरलेस टेंटेटिवली आमी डिसिजन घेतला 20 तारखेक शेनवार येता तेन्ना 3 ते 5च्या मदीं आमी ते पणजे खंय ते आमी डिसिजन घेतले चड करून ते झॅड स्क्वेरान आमी थंय करतले आनी इफ एवरीथींग इज गोज ऑफ एन 20 तारखेचे कशें वता तें पळोवन जाय जाल्यार मागीर सावथाक जर सपोज डिमांड आहा जाल्यार सावथाक करप एंड देन वी कॅन गो टू इंडिविज्युअल स्कुल्स कोणाक जर गरज आसा व्हडली स्कुलाची आसा वेर देर इज अ ह्यूज लोड ऑफ द स्टुडंट्स आनी ताजेर टिचरांकूय स्ट्रेस जाता पेरंट्सांकूय ऑल द स्ट्रेस जाता भुरग्यांकूय स्ट्रेस जाता खूब शिक्षणाचो प्रत्येकाचो स्ट्रेस वेगवेगळो आसता सो वी कॅन मेक अ डिफरंट मॉड्यूल्स फॉर देट आमचे कडेन आमचे मेंटर आहा आमचो विक्रम पटेल जो हार्वर्ड युनिवर्सिटीन आसा तो आमचो चीफ मेंटर आसा प्लस ताजे बरोबर आमचे डॉक्टर अभिजीत नाटकर्णी आसा आनी डॉक्टर रविंद्र अगरवाल हे आमचे मेंटर आहा इन सच टायप ऑफ एक्टिविटीज सो आमी दिसता की आमी हे सगळे डॉक्टर संदेश चोडणकरान आमी बसून हे सगळे करून वी वील सी टू इट दॅट पीपल डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट टू मच स्ट्रेस बट स्ट्रेस मेजर रिजन कितें सी देर आर डिफरंट रिजन्स फॉर डिफरंट इम्पॉर्टंट कशें आतां आयज आमी मोबायलाचेर आसा घरान आमी आतां म्हजें सुद्दां सांगता हांव आनी बायल बसले पण आमी एक्चुअली उलोवपाचें सोडून आमी मोबायलाचेरूच आसतात सो यू हॅव टू हॅव फ्रेंडशीप सी आतां पयलींच्या भशेन फ्रेंड्स भायर गेलो दुसऱ्यांच्या घरा गेलो फ्रेंड्स गेले मेळ्ळे उलयले देन यू फील लायक यू आर शेअरिंग युअर थॉट्स वीथ अदर्स हांगा सगळें आतां कशें मोबायल जाता मोबायलान तूं नाजाल्यार तुजें काम आनी तूं तुज्या भितरूच तुमी घुस्मट्टात सो बेस्ट इज टू हॅव युअर फ्रेंडशीप वीच इज गोईंग व्हेरी गुड आय थिंक दोज हू हॅव गॉट गुड फ्रेंड्स नेवर हॅव सच टायप ऑफ प्रॉब्लेम्स आनी ऑटोमॅटिकली तुज्या स्ट्रेसांतसून तूं भायर येवं शकता यू शूड हॅव युअर हॉबीज तुजे कितें हॉबीज आहात त्यो मातश्यो फॉलो कर नॉट ऑल द टायम यू गेट स्ट्रेस विथ द वर्क वीच आर डुईंग आतां दोतोर आमी आसा ओके तूं क्रिकेट खेळटा तूं क्रिकेट खेळ तूं बॅडमिंटन खेळटा टेबल टेनीस खेळटा तुका गाणी म्हणपाची आवड आहा गाणी म्हणा आतां काराओके आसा आमी गाणी म्हणटात आमी आमची 31st आमी वी वेंट टू अवर फ्रेंड 4-5 फ्रेंड आयले बरी गाणी म्हणली आनी आमी सेलिब्रेट केले हॉटेलान वचच्या पेक्षा म्हज्या फ्रेंडा बरोबर म्हणलें हांव मातसो टायम वेस्ट करप दीस इज इम्पॉर्टंट that time is quality time you spend with the friends and their families will be the most resilience तुका जे मिळू शकता ते हे स्ट्रेस बारीक बारीक तुका कितें प्रॉब्लेम आहा ती सगळी सॉल्व जावं शकता प्रॉब्लेम आतां कशें आसा आमी फ्रेंड्सूच ना कोण आपापल्या घरा भितरूच आसा हांव म्हजी बायल म्हजी भुरगीं ताजे भितरूच सगळे घुस्मट्टात सो यू नो दीस हॅज टू कम आउट ऑफ दीस हे मोबायल कल्चरांतसून मातशें भायर येवपाची सामकी गरज आसा
फॉलो युअर हॉबीज. सो चडशे प्रॅक्टिकल करंट जावचे पेक्षा मोबायल करंट चड जाल्ले आसा. म्हणजे मोबायलूच जाले, दुसरी बायल जाल्या ती मोबायल म्हणजे ती बायल जाल्यार आमची दुसरी बायलूच जाले सद्या. सो मोबायल इज द वन कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स. कित्याक एवरीबडी इज कॉन्सन्ट्रेटींग ऑन दर मोबायल. तुवें सुद्दां घरा सुद्दां आमी चवथीक आमी पयलीं वतालीं सगळे खबऱ्यो करतालीं, नाच करतालीं, गाणी म्हणटालीं, कॅरम खेळटालीं. आतां प्रत्येक जाण आपआपले मोबायल घेवनूच आसतात. आनी कोण मॅसेज धाडटा, तूं मॅसेज परतो धाडटा, तातूंत घुसपासून उरता तूं त्या मॅसेजांनी धाडटा. सो आय थिंक समबडी हॅज टू कम आउट. मोबायल मातसो कुशीक धरून एटलीस्ट जेवताना मातसो भायर करून उलोवपाचें, गेट टुगेदर, बसा बरोबर, टॉक करा. आय थिंक दॅट इज द ओनली वे आउट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.